ओके अजय, फाटल्या दिसांनी तुमच्या हेजे कडेन आमदारा कडेन संपर्क जाल्लो. सो आमदारान आतां परते तुमकां सांगलां केन्ना बीन तुमचे कडेन मेळपाक बीन येवपाचो आहा पळय तो? आमदारान अर्द वर पयलींच आतां एक आमकां मेल धाडला की तो आउट ऑफ स्टेशन आसलो म्हणून, आनी आउट ऑफ स्टेशन आसलो म्हणून तो आमकां मेळोंक ना लास्ट वीक. सो जी आमी ताका मेसेज पयलीं धाडलेली की सीईसी मिटिंग्स अटेंड कर, आनी सीईसी मिटिंग्स अटेंड करना म्हणून आमी ताका सांगलें की तूं सीईसी आमकां सांगलें की ऑफिस बेरर मेळा, तुमी 3 जाण ऑफिस बेरर आहा ते मेळा म्हणून. तेन्ना आमी ताका 18 तारीख आपयल्ले. सो तेणी ते रिप्लाय बी तेन्ना सांगलेलो की तो आउट ऑफ स्टेशन आहा म्हणून आनी तेजो ऑफिस सांगतले म्हणून. सो तो सोमारा येयल्लो, सोमारा येवन तेणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी आतां आयज तेणी 4 दिसां नंतर तेणी आमकां सांगलां की आपूण रेडी आसा मेळपाक टू ऑफिस बेरर्स. जनरल सेक्रेटरीक तेणी ती मेसेज धाडला, मेल केला, आनी केन्ना ते तेणी सांगूंक ना, पूण ह्या विकान केन्नाय तो मेळपाक रेडी आहा. आनी एक दिसा पयलीं तेणी ताका सांगलां. ओके, तुमच्यांनी बीन सांगलां केन्ना मेळपाक शकता बीन हें ना बीन केलां? अजून कित्याक सांग, आतां मदीं सिच्युएशन चेंज जाल्लो आसा. ऑफिस बेरर्स म्हटल्यार आतां प्रेसिडेंट आमचो रिजायन जाल्लो आसा. सो आमी बेगीन डिसिजन तशें सगळ्यां कडेन डिस्कस करतले आनी घेतले बाबा कोण मेळपाक जाय, कशें मेळपाक जाय, केन्ना मेळपाक जाय. कित्याक तेणी अजून एक्झॅक्ट टायम आनी डेट तेणी दिता सांगलेलो, मात तेणी सांगूंक ना टायम आनी डेट, तेजी अवेलेबिलिटी सांगूंक ना. तेणी सांगलां एक दिसा पयलीं सांगपाक जाय. सो आमी डिस्कस करतले हेजेर आनी तुमकां कळयतले. ओके, सद्या ताकाय कळयतले. तो मेळत जाल्यार तो कोणाक म्हणून मेळटलो? तेणी तशें म्हटलां की विश्वेशन ऑफ अदर ऑफिस बेरर्स म्हटलां. सो सद्या आमी ऑफिस बेरर्स आसा, ट्रेजरर्स आहा, वायस प्रेसिडेंट आहा आनी जनरल सेक्रेटरी आहा. आमी डिस्कस करतले आनी सीईसी कडेन डिस्कस करतले, कित्याक हो प्रपोजल आमचो सीईसीन आमकां दिल्लो की सीईसीन येयना म्हूण तुमी तरी मेळा म्हूण 3 जाण ऑफिस बेरर. सो आतां आमी परत सीईसी कडेन वयतले की आतां प्रेसिडेंट आमचो ना म्हूण. ओके ओके ओके, बरें, थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस, हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गई है. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करे? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ, गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया, पावरफुल, स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह सीसी। नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.